बायलांक सक्षम करपा खातीर आमचे सरकार वावुरतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। फकत जिल्लो हॉस्पिटल बांदलें म्हण जायना, थंय सगळ्यो साधन सुविधा लेगीत हाडपाक जाय आनी दक्षिण गोंयान जिल्लो हॉस्पिटल बांदून थंय सगळ्यो साधन सुविधा हाडटले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन म्हणलें। तशेंच कोविड महामारी वेळार कांय काळांत सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्ल्यो आनी देखून बऱ्याच लोकांचो जीव वाटावपाक यश आयिल्ल्याचेंय विश्वजीत म्हणटा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांधले पण जायना। साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आम्ही आता कार्डियक आणि फॅसिलिटी आणि म्हणजे हार्ट अटॅक जर आयल्यार मनशाक हे सगळे सोयी सुविधा आणि ऍक्सिडेंट जाल्यार तुम्ही पणजे वचपाची धावपळ करपाची गरज ना, पण न्यूरो सर्जरीचो डिपार्टमेंट आम्ही आयज साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आम्ही चालू करता, म्हणजे आमच्या लोकांक थंय पयस वचपाची गरज पडची ना। थंय आम्ही योग्य तरेचे ट्रीटमेंट आमी करूं। कोविड जेन्ना आसले आम्ही घरा रावना, आम्ही घरोघरी आम्ही प्रत्येक हॉस्पिटलान वचून चेक करून पहिली परिस्थिती इतकी बिकट आशिल्ली की आमकां दोन्ही मुख्यमंत्री रायन बरोबर काम करून आणि आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री दर 15 दिसाक डीसी घेऊन मॉनिटर करतले, बाबा तुमच्या राज्यात कितें चल्ला, तुम्ही कितें करता, तुमचे कितें चल्ला, ह्या तरेची गोष्टी तुम्ही करूंक जाय। आयज बी आमी पळयता की आमकां कोविडान गोवा एकमेव राज्य हा जे खंय ह्या गोंया राज्याच्या सरकारान आणि गोवा गव्हर्नमेंट भारतीय जनता पक्षाचे सरकारान हेणी फ्री ट्रीटमेंट प्रत्येक गोष्ट आम्ही फ्री दिवपाचो आम्ही प्रयत्न केलो प्रत्येक पेशंटाक। आयज देशाचे प्रधानमंत्री